माझे नाव मिनिनो आफोन्सो। हांव श्रीगांवचो ट्रॉलर। म्हाजो ट्रॉलर एक 23rd 4 सुमार भायर वयतालो तेन्ना तो मिरामार पावोन ताका पावस मेवलो आनी ताका कांयच फुडल्यान गम ना जालें। तेणें लेफ्टान टर्न मारलो आनी टर्न मारला तेन्ना तो सँड बाराचेर पडलो। आमी जायती ट्राय केली। तेणें म्हाका 5 सुमार फोन केलो। आमी सगळे आमचे जायते लोक पात्रांव आमचे बोटीचे पात्रांव येयले आनी म्हाका हेल्प केलो आनी ती बोटी आपणाचे हाडले आनी ते बोटीनी ताका ओडपाक आमी ट्राय केली। ट्राय करून आमी कोणें जावना ती ओडून आड पडले आनी उदक पडलें। आतां 2 दीस जाले ती सारकी मोडले आनी टोटल लॉस जालेली आहा। हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन आमकां तुमी हेल्प करचो म्हणून, कित्याक फिशरी मिनिस्टरा कडेन मागता आमचो एक कर्पूस फांड आहा त्या फांडान आमकां हेल्प करून दिवचें म्हणून। तशेंच मागता आमचे COP कॅप्टन ऑफ पोर्टा कडेन हे आमचे पळय सँड बाराचेर बोये घालपाक, बोये म्हणल्यार लायटीचे बोये घालपाक एवरी इयर थिंगा ते बोये घालूंक जाय। ते बोये ना जाल्यार हिंगा त्रास जाता। सँड बार एकेच कोणें पडना, ते डिफरंट प्लेसीचेर पडटा। आदीं कितें जातालें बार्जी ते सायडीन येता वयता तेन्ना तो सँड बार ओपन जातालो। आतां बार्जी बंद जाले आनी आमकां ट्रॉलर ओनराक प्रॉब्लेम जाता। एवरी इयर एक ट्रॉलर आमचो हिंगा पडोन बुडटा आनी लोकांक आमचे लॉस जाता। तेका लागून हांव मागता गव्हर्मेंटाक आमचे CM एक्टीव CM आमचो बरो CM कोण मागता ते COPक सांगचें की आमचे बाबा तेका एक बोयें घालून थिंगा दिवचें आनी आमकां हे आमची इंडस्ट्री चालू उरपाक तुजो आदार दिवचो म्हणून। तशें फिशरी मिनिस्टरा कडेन मागता जाता जाल्यार तुवें आमकां हेल्प करचो आनी ते कर्पूस फांडांतले म्हाका हेल्प करून एक 25 लाख म्हाका लॉस जाल्या। तितून तुका कितें दिवपाचें आहा तें तुमी गव्हर्मेंटान पळोवपाचें आनी दिवपाचें।